बाहेर किती रेट चालता एअरपोर्टाचे आम्ही सांगले सरासर डेली 8 मिनटां सो तो म्हणटा आपण चेक करता म्हणटा आणि पुढे कितें आता तुम्ही सांगू ना तुमकां कितकी मिनटां जाय स्पीड ब्रेकर पयलो एकूच आसलो आता मागीर कितें जालें जेन्ना तांकां जीएमआराक कळोन येलें की बाबा हे 2 मिनटांनी क्रॉस करतात सो तेंच्यांनी कितें केलें ते आतां 2 मिनटां क्रॉस करता म्हणून आनीक 3 स्पीड ब्रेकर घातले म्हणजे गाडी आनीक स्लो जावली तुम्ही स्पीडीन वयता बी म्हणून स्पीडीन वयतलेच न्हू तूं म्हाजे बोल्साचे तो 200 रुपया तूं घेताय जाल्यार हांव स्पीडीन वयचो ना हांव भाडें घेवन येता 1200 रुपया आनी तुका 200 रुपया कित्याक दिवं हांव आमी पॅसेंजर तुज्या फ्लायटाक हाडटा मरे आमच्या घरा हाडटा ते हाडिना न्हू सो तुका पॅसेंजर हाडटा आमी तर पॅसेंजर हाडटा म्हणून तुजी फ्लायटा वयर वयतात ती नाल्यार थंयच पार्किंगार उरतली फ्लायटा तुजी पूण तुमी आतां स्पेसिफीक टायम बी सांगला 5 मिनटां पुरो काय आनी वाडय आम्ही सराक सांगला आमकां 10 मिनटां जाय आनी बसी आहा पळय तांकां 15 मिनटां दिली 40 सीटर बस आहा पळय ती कशी वयतली देवोंक जाय गॅस एकदां बसलेलो देंवत ना कित्याक एसी आसता न्हू गाडी मागीर वयली बॅगां आसता पळय बरी गाडयेचेर ती देवोंक जाय ती 15 मिनटां सुद्दां पावना रिक्वेस्ट केला पार्किंग इश्यू खातीर बी असो विशय जाता पार्किंगाचो इश्यू ना पयलीं कशें एअरपोर्ट चलतालो पळय थंयसर पयलीं फील गोवा पार्किंग 80 रुपया घेता थंयसर आमी 80 रुपया लायताले सुशेगाद अर्देवर जाले कस्टमर येताले वयताले तेन्ना कांयच इश्यू ना आनी आतां तो हालीं इश्यू जाला तुमकां आतां भितूर गाडये व्हरूंक दिना दिता पूण पार्किंग लायता न्हू पार्किंग लायता हय आतां तेंच्यांनी कितें केलां 2 मिनटां पीक आवर्स ते काडून उडयल्या सगळीं 5 मिनटां दवरल्या खातीर आमी सेशनाकूय थँक्यू म्हणटा आनी सीएम सराकूय थँक्यू म्हणटा मात हेचे मेरेन आमी स्थगीत ना आमकां 10 मिनटां जाय कित्याक बाकीच्या एअरपोर्टांनी 8 मिनटां बी ना आता तुमकां टायम बिंग रिलीफ मेळा 5 मिनिटात 5 मिनिटात कितलो तेप मेळटलो कितलो तेप मेळटलो ना 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 तो कितलो तेप मेळटलो पळय जो मेरेन तेंची मिटींग जातली ते मिटिंगेन सराक आमी सांगला की आमकांय रिप्रेझेंटेटीव कर म्हणून ते मिटींग तितून आमी रिप्रेझेंटेटीव जाले जाल्यार आमी डिस्कशन करतले जे मेरेन जाय 5 मिनटां चालूच आसतली तुका सांगला 5 मिनटां कमी तर आमचे पयशे घेवपाक लायले आमी गाडी खंय करता सद्या कितके डिस्टन्स सोडले आहा रे चड डिस्टन्स येवन चेक करा तुम्ही हांव कितें म्हणटा तूं एकटो गाडी चलय हेंकां रिपोर्टान तुज्या गाडयेन बसय तेंकां सांग तूं मोपा एअरपोर्टाचेर देंव म्हणून लगेज जाय